नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां बिरयानी करून दाखयतां आनी बिरयानी कशी करून दाखयता ती तुमकां मुद्दाम पळया। आपल्या कडेन थोडे सामान नासता घरांत आनी बिरयानी खावपाची रूच येयल्ली आसता, तर कशी करप ती तुमकां हांव दाखयतां। शॉर्टकट मेथड। आनी कितें जाणां, हे पळय हे कांदे आसा पळय, असले हांवें 6 कांदे कट केल्या आनी ते भाजता हांव आतां। हे पळय ते आतां बरे भाजता आनी तातूंत न्ही इल्लेशें मीठ घालता, म्हणजे ते मोव रोखडे जातले। आतां हे बरे भाजूनी हो आतां हांवें न्ही ओनियन फ्राय केला आनी ताका लागून हे पळय चिकन इतलें घेतलां, हें धुलां। आतां भितर मीठ हळद घालुया आनी आतां हांवें न्ही अर्दो लिंबू घेतला, हाफ तो घालता। मीठ हे पळय आलें लसूण 2 हिरवी मिरची आनी हे देड घेतल्या, ओली कोथंबिरीचे मातशें फ्राय करता, चड डार्क करिना पण मातशें, आनी हेजी पेस्ट करता। आनी हातूंत इल्लीशी ताजी ओली कोथंबीर घालता, थोडीच घालता ही पळय, आनी हे आतां ग्रायंड करता। हे पळय हातूंत आतां हांवें थोडो भाजलेलो कांदो घातलो आनी आलें लसूण हिरवी मिरची आनी कोथंबिरीचे देठ हांवें भाजलेले पळय ते ग्रायंड करून हे पळय हातूंत घातले। पळय हातूंत ग्रायंड केल्ले पळय ते हातूंत घातले आनी मिक्स करून दवरले। आनी आतां ताका हळद आनी मीठ आनी लिंबूय लायला आमी। आतां हे बरें अर्दे वर आसुनी। आतां हे हांवें तांदूळ घेतले, हो 1.5 पेलो घेतला, म्हणजे 1.5 ग्लास घेतला। हे पळय हांवें कांदो भाजलो, तांदूळ धुवन दवरले आनी चिकनाक लावन दवरले। आतां करपाचो प्रोसिजर तुमकां दाखयता। आतां हे पळय त्याच कायलेन हांवें कितें केलें जाणा, पयलीं घातला हिरवी मिरच्यो, इल्लीशी उडयता ओली कोथंबीर आनी म्हाजे कडेन तेजपत्ता तिखी बी ना। आतां ना तेन्ना बिरयानी कशी करप, ताका लागून वेलच्यो 3 घेतल्या आनी लवंगां घेतल्या 4। आतां आमी कितें करुया, भितर घालुया। हे पळय अर्दो चमचो धाकटो लाल तिखट घातले आनी आतां भितर सोमते घालुया आमी मॅरिनेट केल्लें चिकन। आतां तुमचे कडेन लिंबू सुद्दां ना न्ही, सुद्दां जर उपकारता। आतां लिंबू हेका लावपाकूच जाय असो ना। आनी ताजें तुमी आतांच चिकन हाडला पळय तेन्नाच मातसो लिंबू जाय पडटा। आतां हे 2 दीस हांवें दवरलेलें फ्रिजान चिकन, ते रोखडें उकडटा। आनी हेका हांवें टमॅटो चड घालताले, ताका लागून म्हाका लिंबूची गरज ना, पण हांवें न्ही आतां लिंबू हेका घातल्यारूय जाता। आनी समजा तुमचे कडेन ना तर आसूं। आतां हे बरें फ्राय कशें करपाचें, उदक घालप ना रोखडें बी। हे पळय आतां तेजें धाकणें काडलें, 1-4 मिनटां सुमार जाली। आतां आमी कितें करुया जाणा, भितर हे पळय हे बरें जालें न्ही, हे पळय आतां न्ही भितर थोडो कांदो हांवें वदळ घातलेलो, आतां थोडो घालता आनी टमॅटो घालता। बरे मोठे 3 टमॅटो घेतल्या आनी भितर न्ही हे पळय उदक घेता इल्लेशेंच। आनी आतां हे धापून आमी दवरुया, बारीक गॅसीचेर शिजोनी बरें। आनी गरम मसालो आसा तो मागीर घालुया। हितून सगळें आमचें ऑलरेडी आसा, फक्त तेजपत्ता घाल, तिखी घाल, मिरयां घाल नाका। आमचो गरम मसालो बेस्टान बेस्ट आसा। आनी हेका न्ही बिरयानी मसाला पासून गरज ना। आनी कोणाक जर आनी बिरयानी मसालो करूंक जाय आनी घालूंक जाय असो दिसता न्ही, तर कितें करा, तिखी लवंगां आनी मिरयां
आसा पळय आनी भितर एक 4 न्ही वेलच्यो घाला, ग्रीन वेलच्यो, आनी ती मातशी अशी फ्राय करा, मातशी अशी भाजा आनी ग्रायंड करा आनी तो मसालो घाला बिरयाणीचो म्हणून असो. तशेंय केल्यार जाता, पण हांव आतां कसो करता तो तुमी पळया. आतां हे धापून दवरया आनी बारीक गॅशीचेर बरें शिजोवनी. तितल्यान आमी न्ही उदक दवरया तापत येता आनी तांदूळ आमी हे करून दवरले, म्हणजे धुवन दवरले. हे पळय आतां उदक दवरला, ते तापले आनी 10 मिनटां जाली आमचें चिकन शिजता आनी एक 10 मिनटां शिजोवनी तेका. तितल्यान आमी शीत करून काडुया. आनी तातूंत न्ही आतां हांव कितें करता जाणा, हे पळय कांदो, थोडोसो ओली कोथंबीर आनी मीठ, हे तिनूय नग घालता आनी भितर घालता तांदूळ धुल्ले ते. तांदूळ घातले की ना सोमतोच असो ढवळ मारूंक जायना, जर ते लागता. आनी भितर घालता हांव न्ही आले लसूण बी केल्ली आसता पळय ती ही घालता, पेस्ट इल्लीशी उडयता. पण आतां न्ही पटकन उदक घातलें भितर, ताका लागून इल्लेशें उदकूच घालता, मातसो वास बरो येता. आनी भितर इल्लेशें घालता 1 चमचो बारीक तेल. हे पळय 1 चमचो घालता तेल आनी मातशें मिक्स करुया. आनी आतां हे शिजोवनी एक 7 मिनटां 5 मिनटां शिजता तांदूळ तशें. आनी अर्दे वर बीन अशें हांवें ते दवरूंक ना, एक 10 मिनटां धुवन दवरलेले. हे पळय एक हेका 12-13 मिनटां सुमार जाली. आतां भितर घालता गरम मसाला, आपल्या चवी पुरतो घाला. म्हाजो मातसो तिखट आसा, मिरयां बीन बरी आसा भितर, ताका लागून हांव कमीच घालता. आनी भितर घालता ओली कोथंबीर. आनी आतां हे बरें आनी जावनी हे धापून दवरुया. हे पळय आतां आमचें चिकन जाय दिलें, तितून घातलो इल्लोसो बटर. आनी आतां हे मातशें आमी 1-2 मिनटां दवरुया. आतां आमचें शीत जालें आं. आतां तेच तोपान हे पळया हांवें कितें केलां, तूप घातलें आनी आतां आमी चिकन केलां पळय तें घालुया पोना. हे पळय आतां चिकन जालें. आतां तेचेर आमी न्ही इल्लोसो कांदो घालुया, ओली कोथंबीर घालुया आनी भितर कॅज्यू घातले आनी हे पळय किसमीस 2 उडयता, भाजूंक बीन ना त्या. आनी आतां हेचेर शीत घालता. आतां हे शीत घातलें न्ही, आतां ताचेर न्ही पळय कांदो आनी ओली कोथंबीर घालता आनी इल्लेशें गांवठी तूप घालता मातशें. आनी आतां हे दवरता हांव. हे पळय शीत अशें हांवें केल्लें, चड अशें मोव जावं करूंक दिवंक नसले. हे पळय आतां हांव कितें करता, हे घेतले वाटी आनी हांवें घरान कट्टी म्हणजे कोकोनटाचे शेल आसता पळय तेका हांवें धूप घालता पळय तशें पेटयल्ले ते. आनी ते इंगळे घेतले आनी तेचेर हे पळय तूप घातले, म्हणजे तंदुरीचो कसो बरो आमच्या हेका वास येतलो आनी बेगीन बेगीन धापपाचे. आनी आतां हे 15 ते 20 मिनटां अशेंच आसूनी. तवो हांवें पयलीं पळय तापयल्लो आनी बारीक गॅशीरूच दवरला. हे पळय हांवें तुमकां मुद्दाम हे दाखयला, कोल हांवें घातलेलो पळय तो असो आं. हे पळय कट्टी आसता पळय ती पेटयल्ली आनी तेजे आतां सायडीचे इंगळे मेळे पळय ते घेतले, कळ्ळें. आनी आमकां कोलूच जाय अशें ना, हाचोय कोल केल्यार जाता. पळया आतां हेका 20 मिनटां जालीं. हे पळया रेडी जाले. आतां हे उतरता सकयल, बरो वास येता आनी रेडी टू सर्व करुया. अशीच बिरयाणी तुमी करा. हे पळया कितली पळया बरी जाली पयली. आनी हे शीतान हांवें तोच काशो कित्याक घातलेलो जाणा, म्हणजे शीताकूय वास बरो येता. मुद्दाम तुमी अशी करून पळया. हे पळय रेडी टू सर्व. अशीच बिरयाणी तुमी मुद्दाम करा, खाया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आनी हो व्हिडिओ तुमी आतां पळयता आनी मागीर पळयता तांकां थँक्यू सो मच. आनी खरेंच तुमचें देव बरें करूं. हे पळया हातून आतां हांवें न्ही तिखी घालता, तेजपत्ता घालता,
दही घालता, पुदिने घालता, मिरी घालता, मोठी ती मसाला वेलची घालता, कळ्ळें, चक्री फूल घालता, ते बीन हांवें कांयच घालूंक ना, जिरें घालूंक ना. आणि इतले घाली नासतना ही बिरयानी जो कोण खाता पळय तो आनीक मागतलो, इतली बरी जाता. आणि स्मोक दिला पळय तितून जर ती आनीकूय बरी लागता टेस्टीक. खरीच तुम्ही असली करा, खाय. त्याच्या उपरांत म्हाका तुम्ही कॉमेंट्स करा. आणि आता ही रेडी टू सर्व.